मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे सिंधुदुर्गातलो चिपी एअरपोर्ट येता त्या 4 म्हयन्यांत विमानाक यो वच करपाक उक्तो आसलो. सप्टेंबर मेरेन तो एअर ट्रॅव्हलाक चालू जावपाचे चान्सीस आसात. ह्या एअरपोर्टाक लागून कोंकण बेल्टाक खंय बरो बूस्ट मेळटलो. तशेंच एव्हिएशन मंत्रालय सिंधुदुर्गाक कार्गो हब करपाक सोदता. चिपी आनी गोंयचो मोपा एअरपोर्ट हांचे मदलें अंतर फक्त 70 किलोमीटर. दुसरे वटेन मोपा एअरपोर्टाच्या कामांक आत्रे पयऱ्यान अडथळे येत आसात. आज हो कोर्टान वता जाल्यार फाल्यां तो. खासा सुत्रां सांगता ते प्रमाण एका एनजीओन खंय एअरपोर्टाक दिल्ली ईसी चॅलेंज केल्या. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन खंय केस आजुनूय पेंडींग आसा. हायकोर्टान झाडां कापपाक स्टे दिला. मात सिव्हिल एव्हिएशनांतलीं सुत्रां सांगता ते प्रमाण इतले आसूनय मोपा एअरपोर्टाचे पयले टप्प्याचे काम सप्टेंबर 2020 मेरेन पुराय जातलें. चिपी एअरपोर्टाची पॅसेंजर कॅपॅसिटी खंय फक्त 800 पॅसेंजर. 2.5 किलोमिटराचो रनवे. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी दाबोळे एअरपोर्टाची पॅसेंजर हँडलिंग कॅपॅसिटी खंय वाडोवपाची आसा. 2020 ते 2021 मेरेन 11.22 दशलक्ष करपाचो प्लान आसा. सध्या 6.85 दशलक्ष पॅसेंजर आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.